इतिहासाचें पयलें पुस्तक. चॅप्टर 29. खुशे मोनान केल्ल्यो बेटो. दाविदान सगळे सोबेक म्हणलें, सर्वेस्परान खेरीत भाशेन विंचून काडलेलो म्हजो पूत आजुनूय भुरगो आनी अनुभव नासलोलो. पूण वावर व्हडलो आसा कित्याक राजमहाल मनशांक न्हय पूण सर्वेस्परा देवाक. हांवें सगळ्या म्हज्या बोलान म्हज्या देवाच्या घराक भांगाराच्यो वस्तू करूंक भांगार, रुप्याच्यो वस्तू करूंक रुपें, तांब्याच्यो वस्तू करूंक तांबें, लोखणाच्यो वस्तू करूंक लोखण, लांकडाच्यो वस्तू करूंक लांकूड, जिनसवार रंगाचीं चकचकतीं मोतयां, थिकां, किमती, फातर आनी मारमोरीचे फातर तयार केले. हांवें पवित्र घराक तयार केल्ल्या वस्तू भायर हांवें म्हज्यो खासगी भांगाराच्यो आनी रुप्याच्यो वस्तू म्हज्या देवाच्या घरा खातीर भेटयल्यात, कारण म्हाका म्हज्या देवाच्या घराची भरपूर माया आसा. घराचे वोंवतीक लेप काडूंक हांवें सुमार 3000 किक्कार ऑफिराचें भांगार, 7000 किक्कार निगूत रुपें दिलां. भांगाराच्यो वस्तू करूंक भांगार, रुप्याच्यो वस्तू करूंक रुपें, तशेंच कोलेचें सर्व तरेच्या कामाक लागपी सामाण हांवें दिलां. म्हणटच आयज सर्वेस्पराचे सेवेक भेटवणी करूंक कोण तयार आसा? तेन्ना घराण्याचे वडील आनी इस्रायल कुलांचे वडील, हजारांचे आनी शेमोरांचे मुखेली आनी राजाचो कारबार चलोवप्यांनी उक्त्या मोनान दान दिलें. तांणी 5000 किक्कार आनी 10,000 दारीक भांगार, 10,000 किक्कार रुपें, 18,000 किक्कार तांबें, 1,000 किक्कार लोखण देवाच्या घराचे सेवेक भेटयलें. जांचे लागीं माणकां मोतयां आसलीं तांणी जर्शनांत रावपी जेहियेलाच्या हातांतल्यान सर्वेस्पराच्या घराच्या बांदारांत घालीं. फुडाऱ्यांनी खोशे मोनान आनी उदार काळजां सर्वेस्पराक भेटयल्लें पळोवन पोरजां खुशाल जालीं आनी दावीद पातशायाक बी व्हड संतोश भोगलो. दाविदाचे दिनवास. सगळे सोबे मुखार दाविदान सर्वेस्पराक दिनवासलो. ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजां इस्रायलाच्या देवा, सासणाच्या सासणाक तुका वाखाणणी. सर्वेस्परा, तुका व्हडवी आनी पदवी आनी महिमा, विजय आनी प्रताप, सर्गार आनी संवसारांत आसा तें सगळें तुजें. सर्वेस्परा, राजवटकी तुजीच. तूं सगळ्यांहून श्रेश्ठ आनी वर्तो. गिरेस्काय आनी मान तुजे कडसून येता. तूं सगळ्यां वयर राज्या चलयताय. तुज्या हातांत आसा बोल आनी पदवी. वयर काडूंक आनी उंच उबारूंक तुज्याच हातांत आसा. देखून आतां आमच्या देवा, आमी तुका दिनवासतांव, तुज्या वत्त्या नांवांक महिमा घायतांव. हे भाशेन खुशे मोनान भेटवणी करूंक हांव कोण आनी म्हजी पोरजां कितें? सगळें तुजे कडसून आयलां आनी तुजें तें तुका दिलां. तुजे मुखार आमी विदेशी आनी आमच्या पुर्वजां भाशेन पयनारी. प्रितुमेर आमचे दीस एके सावळे परी, तोखटा तसलें आमचें कांयच ना. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या पवित्र नांवाक एक घर बांदूंक आमी एकठांयलां तें सगळें तुज्या हातांतलें आयलां आनी सगळें तुजेंच. म्हज्या देवा, तूं कालीच पारखिताय आनी प्रमाणीकपणान संतोसताय म्हूण हांव जाणो. आनी प्रमाणीकपणान हांवें ह्यो सगळ्यो वस्तू खुशे मोनान भेटयल्यात. आनी आतां हांगा आजीर आसलोले तुजे परजेन खुशे मोनान तुका भेटयलां. तें पळोवन हांव संतोसतां. सर्वेस्परा, तूं आमच्या पुर्वजां अब्रामाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव.
तुजे पोरचेच्या काळजांत असली भावना सदांकाल दवर आनी तांचें कालीच तुजें शीण ओडून व्हर. म्हज्या पुताक सॉलोमोनाक तुजे उपदेश आज्ञा कायदे सांबाळूंक आनी पाळूंक, तशेंच हांवें तयारी करून दवरल्या तें मंदीर बांदूंक म्हज्या पुता सॉलोमोनाक नीज कालीच दी. उपरांत दाविदान सगले सोबेक म्हणलें, सर्वेस्पराक तुमच्या देवाक वाखाणात. आनी सगले सोबेन सर्वेस्पराक आपल्या पुर्वजांच्या देवाक वाखाणणी दिली, आपल्यो तकल्यो बागावन सर्वेस्पराक आनी राजाक मान दिलो. सॉलोमोन सदरेर चडटा आनी दाविदाची राजवटकी सोंपता. दुसऱ्या दिसा 1000 पाडे, 1000 मेंढरे आनी 1000 शेळयो मारून तांणी सर्वेस्परा देवाक अर्पण केल्ल्या पिवणा बरोबर उलपायलोलीं बलिदानां भेटयलीं. तशेंच सगळ्या इस्रायलाच्या नांवान ताणें बलिदानां भेटयलीं. त्या दिसा सर्वेस्परा मुखार तीं व्हडा संतोशान जेवलीं आनी पियेलीं. आनी तांणी दाविदाच्या पुताक सॉलोमोनाक दुसरे फावट आपलो राजा केलो. तांणी सॉलोमोनाक सर्वेस्परा खातीर फुडारी मागलो आनी जाडोकाक यादनीक कसो नेमलो. आपल्या बापाय दाविदाचे सुवातेर राजा कसो सॉलोमोन सर्वेस्पराचे सदरेर चडलो. तो फळवंत जालो आनी सगळी इस्रायल परजा ताच्या उतराक पाळो दिताली. सगळे फुडारी आनी झुजारी तेच परी दावीद पातशायाच्या दुसऱ्या पुतांनी सॉलोमोनाक सदांच विस्वाशी रावतले म्हूण भास दिली. सर्वेस्परान सॉलोमोनाक सगळे इस्रायल परजेचे नदरे मुखार व्हड केलो आनी इस्रायलान ताचे आदीं खंयच्याच राजाक दिवंक ना तसलो मान सर्वेस्परान ताका दिलो. दावीद जेसेचो पूत सगळ्या इस्रायलाचो राजा आसलो. तो 40 वर्सां इस्रायलाचो राजा आसलो. हांतलीं 7 वर्सां हेब्रोनांत आनी 33 वर्सां जेरुजल्यांत ताणें राज चलयलें. म्हातारे पिरायेर दावीद मेलो. तो एक बरें आनी लांब जिवीत जियेलो. जायती गिरेस्तकाय आनी नामां ताणें मेलयलीं. ताचे उपरांत ताचो पूत सॉलोमोन राजा जालो. दावीद राजाचो इतिहास सुरू ते शेवट पर्यान सामुएल प्रवाद्याच्या, नेथन प्रवाद्याच्या आनी गाद प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरोवन दवरला. तशेंच ह्या पुस्तकांनी ताचे सगळे राजवटके विशीं, ताच्या बळवंत करण्यांनी विशीं आनी दाविदान इस्रायलान आनी दुसऱ्या देशांच्या राजांनी अणभवलेल्या घडण्यांनी विशीं बरोवन दवरला. देवाचें उतर हें.